रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
चित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
घेतलं चॅनल घेतलं राज्य स्वामी तेदुकुन बित्तर गेली
स्वयंभू हांगा ह्या प्रत्येकाच्या मठांनी रावल्या 370 वर्सां जाली आणि हांगा म्हणून आसा. आणि म्हणून त्या वेळाचेर आमचे सती स्वामी ह्या परंपरेंतले रामचंद्र तीर्थाक दिश्टांत जालो आणि हांगा आसतना गोकर्णाक आसतना आणि त्या वेळाचेर दृश्टांताक सांगले की त्या वेळाचेर फाटल्यान आमच्या अंकोला मठान आमच्या ह्या गोकर्णाच्या मठान फाटल्यान जर घडलें तर कितें मेळ्ळें तें पळयात. तेन्ना जुजिसाक ताणें घडलें त्या वेळाचेर राम सीता लक्ष्मण आणि मारुतीची मुर्ती तांकां सांपडली. जुजिसाक परतून दृश्टांत जालो की एक घेवन तुमी उत्तरेक वयचे उत्तर दिशेक वयचे आनी जंय त्यो जड जातल्यो थंय त्यो दवरच्यो. ते चलत चलत आयले पैंगिणी पावले. पैंगिणी तांकां जड जाली पण तांकां दिसलें हो जागो एक बरो आसा हांगा दवरल्यार जातलें. पूण जड दवरलें पूण पळयलें थंय तांकां गायेची मांस जाय आशिल्लो गाय जाय आशिल्लो हें आशिल्लें सगळें जाय आशिल्लें रान जाय आशिल्लें तें थंय नाशिल्लें. परतून दृश्टांत जालो की फाल्यां एक सहज धेनू येतली. सहज धेनू फाटल्यान तुमी वळख्यो वळच्यो आनी ज्या जाग्याचेर ती दुदाची धार सोडटली त्या जाग्याचेर रामाची प्रतिश्ठा परत करची. आणि ह्या जागेचेर कुशावती न्हंयच्या देगेचेर एका सुरक्षीत जागेचेर ती श्रीराम केली. ह्या हो आज रामाचे हांगा रामनवमी हांगा जाता. आनी तुमी जाणात ह्या वर्साक रामनवमी कितें मोठी उत्साहान जातली. 550 वर्सां 7 पंचशताब्दी महोत्सव 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर असो उत्साहान जालो आणि सगळ्यांनी एकवटान कशे तरेचे हे उत्सव मनयलो. ह्या उत्सवाक फक्त भारतांतले न्ही भारता भायर सगळे रामभक्तान आयिल्ले. आमी एक म्हणटाले की खूब कडेन जाता मुंबईला जाले आनी हे जाले ते जाले खंय तरी कोणा चोरी जाता कोणाली कितें जाता कोण मांजर पडटा कोणाली कितें जाता पूण हांगा तें जालें ना. हांगा एक तर म्हणल्यार रामाची कृपा आशिल्ली विग्रहाची कृपा आशिल्ली आनी स्वाम्यांचे एक नियोजनबद्ध एक प्लॅनिंग आशिल्लें आनी प्लॅनिंगा लागून आनी म्हणून हातूंतल्यान सुरू जालो त्या उत्सवाक फकत भारतांतच न्ही गोंयांतच न्ही तर जगाच्या सगळ्या कोणाकोणाचो राम पावलो. ही प्रत्येकाक मूळ पावलो आनी हे प्रत्येकाक मूळ सगळ्या पावोवपाची काम हे सगळे क्षेत्र कोण आसत तर परमपूज्य स्वामी आता मी प्रत्येकाक मूळ हो फकत काम कोण करता ना पयस करता ना तर ह्या हो जगांतलो एक पयलो संत जावपाक पावला ह्या 2550 वर्सांच्या निमित्तान. श्री प्रभू रामचंद्राची आमी ही कृपा कित्याक आसता. प्रभू रामचंद्र म्हणजे कोण. प्रभू रामचंद्र फाटल्यान कितें आशिल्लें तर प्रभू रामचंद्राचे ते जी गूण जे आशिल्ले सगळे आशिल्ले. एक आदर्श उत्कृश्ट तो एक राज घाला. एक बऱ्यांतलो बरो तो एक आज्ञाधारक पूत. एक पत्नी तसो एक भावाकडे बरं वागपी कडेन बरं वागपी. इतलेंच न्हय तर आपल्या स्वतःचे सुख विसरून दुसऱ्याच्या दुःखात सहभागी जावन तांचें दुःख ना करपी असो एक तो अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम आशिल्लो. आनी म्हणूनच ताका येद व्हडली सगळीं हें आसा. ताणें म्हळें एक वेळेर सुद्दां की ताणें बिभीषण जेन्ना रावणान सीतेक उखलून व्हेली आनी त्या वेळेर मोठें युध्द जालें आनी बिभीषणान सांगल्यार सुद्दां रावण आयकना जालो. त्या वेळाचेर बिभीषण उठून वनवासाक रामा मानेक पावलो. पूण रामा मानेक पावतना सुद्दां ताका फुडें आपले 4-5 सैन्य घेवन आयिल्ले. त्या वेळाचेर येनाका हो कोण रावणालो भाव. पयलीं दुबावान पळयलें आनी दुबावान पळयलें ताका भितर वचपा दिनात. ना तुका वचपाक मेळची ना. सुग्रीवान तर भितर वचून सांगलें की आमचो दुस्मान आयला ताका भितर घेवचो न्ही रामाक धोको आसा. पण रामान प्रभू रामचंद्र नामान कितें सांगलें जर बिभीषण आयल्यार सुद्दां आपल्याक मेळपाकच जाय. खुद्द रावण सुद्दां जर आयलो ताका स्वागत करता ताका मेळटलो. कित्याक आमच्या घरा येतो दुस्मान न्ही आमच्या घरा तर पाहुणे. आनी म्हणूनच ताणें ताका भितर व्हेलो. ताणें हें केलें आनी ताका बरें स्वागत करून ताणें सगळें सांगलें. आनी निमाणे मानेक सांगपाक जाता की ज्या वेळाचेर रावणाक मारलो त्या वेळाचे जे अंतिम संस्कार करपा वेळाचेर बिभीषण करना तो दुश्मन आपलो भाव जाल्यार सुद्दां रामान एक सांगलें की दुस्मान जरी जालो तो आतां मेलो न्ही तो ताज्या मरणा बरोबर दुस्मानकाय गेली.
आता आमी सगळी एक जावपा जाय आनी तूं जर ताजे अंतस्वकार करना तर हांव वचून करता हे रामान तांकां सांगलें. म्हणजे केन्ना केन्नाय स्वामी महाराजाचे म्हाका केन्ना याद जाता ते रामाचे उतर आयकून स्वामी महाराज ह्या स्वामी महाराज आमचे विद्यमान स्वाम्यान केन्ना खूब जाणां सांगलां पळय की तुमचे जर वैमनस्य जर असले तरी मरना फुडें ताजे कडेन ते वैमनस्य दवरनाकात. म्हणजे स्वाम्याचे जे आपले रामदेवाची जी पळय कितें आसा कितें शब्द जे असतात वचन जे आसा तेंच आमच्या स्वाम्याचें आसा. आनी म्हणूनच स्वाम्यांनी ह्या पिठार हे साकून फक्त सारस्वत लोकांचोच विचार केलो ना तर सगळ्या धर्माच्या लोकांचो विचार करून तांकां हें केला. वसुधैवम कुटुंबकम. राजस्थानाक तुम्ही पळयात हांगा अरब कंट्री पळयात थंय सगळें वाळवंट आसता. वनस्पती म्हणटा ती थंय जायना, झाडां जायनात आनी कितें जायना थंय जायनात. पूण थंय कसली तरी माती घालून ती वनस्पत निर्माण करून सगळे 5/4 करपाची गरज आसा अशें स्वाम्याचें मत आसा. फक्त आमीच वयर सरली म्हणजे जायना. समाजा भोंवतणचे समाजाक जर आमी वयर काडून काडले तरच हो देश वयर सरतलो, गांव वयर सरतलो, आमी वयर सरतले. ही भावना धरून स्वामी महाराजांच्या ह्या 4 वर्सांक जो कितें त्याग वृत्ती आनी विशाल ब्रॉड मायंडेड जें कितें केलां ताका लागून आज या मठा कडेन सारस्वत समाजा बरोबर इतर समाजी आशेन पळयता आनी ह्या स्वामी महाराजांचें दर्शन घेतलें जाल्यार आमची संकट मुक्त जाती म्हणपाची हें आसा. ही सगळी कृपा जी आसा ही सगळी रामाची कृपा. हें सगळें रामाचें. त्या राम म्हणटा असो की जेन्ना पळय तो हाका सांगलो ताणें भरत जेन्ना आयलो भरत ताका मेळपा जेन्ना आयलो तेन्ना ताणें सांगलें भरत हें सगळें आडोवपाक लागलो. लक्ष्मण बी सगळें आडोवपाक लागलो. तो कितें तरी आपलें हें सोदपाक आयलो, तो राजा जावपाक सोदतालो. रामा कडेन तो परमिशन मागपाक आयलो आपलें राज्य कर म्हणून. पळय आमी सगळे भरता भशेन सगळे भाव नासतात. ताका सुग्रीवाक सांगलें ताणें आनी म्हजे भशेन पूत नासतात आनी तुजे भशेन मित्र नासतात. आमी सगळीं एक. तो कोणी जरी आयलो तो भरत आयलो आनी कोणी आयलो सुद्दां ताका भितर धाडात. ताणें तांची ती भरता भेट जाली आनी सगळें जालें आनी ताका तो राजा कर म्हणून आयिल्लो नाशिल्लो, तो फक्त आशिर्वाद घेवपाक आयिल्लो. हें सगळें जें कितें आसा पळय हें रामाचे गूण हे आमी आतां घेवपाची गरज आसा. सीतेन सुद्दां त्या वेळाचेर ताका सांगलें कितें की जेन्ना वनवासाक वतालो पळय रामान ती वनवासाक वता तेन्ना ह्या वाटेच्यान ताका हें जाल्लें की फाल्यां सकाळीं राज्याभिशेक आसा. पूण ह्या वेळार ती मंथरा दासीक तरी कळ्ळें तिणें कैकेयीचे कान फुकले आनी तिका वचून ते हें करपाक दिलें ना. पूण तरी आसतनाय सुद्दां रामान म्हळें की आमच्या आज्ञा आवयची आसा, आज्ञा आमच्या बापायची आसा, ती आज्ञा पाळप हो पुत्र धर्म आसता. आनी पुत्र धर्मा लागून आपूण वनवासाक वतलो आनी वनवास वचपाकच जाय हेंच आपलें कर्तव्य आसता. त्या वेळाचेर सीता म्हणटा सीता थंय वचपाक तयार आशिल्ली पूण सीतेक तो व्हरपाक तयार नाशिल्लो कित्याक तूं एक राजकन्या, तुका हे वनवास जमचो ना, तुका हे त्रास सोंसपाक जावचे नात. आनी तरी ती म्हणटा ना आपल्या वचपाक तूं सूर्यवंशाचो मनीस, जर म्हाका व्हेलें ना तुज्या हातूंत तेज कमी जातलें. आनी ती म्हणटा की काटे कुटे रानां सुद्दां जरी असले तरी ते म्हाका कापसा भशेन आसतले. वनवासाक जरी ती खावपा पानां हे मुळां बिळां खावची पडली तरी ती म्हणटा एक मिश्टान नासतलें. आनी हें जर तूं आपल्या जर व्हेलें ना जर जायत तर तुज्या ह्या पतीचो हे जो आसा तो ताजी तेज कमी, सूर्यवंशाची तेज कमी जातली. आनी हें जेन्ना सांगनाका राम तेन्ना तयार जाता आनी तिका घेवन तो वनवासाक वता. म्हण अशे तरेचे सगळे तरेचे प्रसंग रामाचेर आयल्यात. पूण सगळे प्रसंगांक ताणें तितलेच हजारे जबाबपणान विचारपणान ताका उत्तर दिल्लें आसा. आनी म्हणूनच हो राम हो मर्यादा पुरुशोत्तम राम तांक पावलो. आनी आज ह्या रामाचेर जर पळोवपाक वचत म्हाका काल पयर मॉरिशसाक फोन आयिल्लो. कित्याक मॉरिशसाक एक अखिल विश्व भारती संमेलन जालें 2 वर्सां पयलीं हांव थंय गेल्लो. खंयचे म्हणजे खुबशे आसात. आनी थंय एक मोठी 2 मजली 3 मजली इमारत बांदल्या, इंदिरा भवन म्हणून बांदलां. आनी त्या भवनाक रामायण आनी महाभारताचेर प्रवचन चलतात, तांच्यो एग्जामी चलतात. प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आनी पंचमी म्हणपाची. आनी सगळे रामाचे भक्त म्हणजे रामाचें पारायण चलता. हांव सुद्दां थंय एक दिसून बसलो, तें पारायण चलता तें पळयलें. शुद्ध हिंदी भाशेंत चलता. हें थंय चलता. कंबोडियाक जगांतल्या खंयच्याय देशांत 120 देशांक आज रामायण बरयिल्लें आसा. पूण वेगवेगळ्या भाशांनी. वाल्मिकी रामायणाचो सार घेतलो तांणी. त्या वेळाचेर अशें कांड घेतलां, तें कांड घेतलां, तें कांड घेतलां. म्हणजे रामाचें जर महत्व जर सगळे जगाक खबर आसा तर आमी रामभक्तांक आमकां कित्याक खबर आसची न्हय.
आणि हो रामनवमीचो उत्सव हो फकत 2 दिसांचो उत्सव न्ही, हे फक्त वर्साचें फेस्त न्हय, तर हो रामाचो उत्सव जो येतात हातूंतल्यान आमी रामाचे नवे कितें तरी घेवचें आपल्या जिवनाक. राम हो म्हणटा आपलें जीवन घडोवपी, ह्या जिवनांतली सार सगळें रामा भितर आसा आणि म्हणून रामाचें आमी हें करपाचें पारायण करपाची गरज आसा. आनी तुमी जाण आनी एक तुमकां मत सांगपाक सोदता की 550 वर्सांचो महोत्सव जेन्ना पर्तगाळ मठाचो जावपाचो ठरयलो तेन्ना स्वाम्यान एक संकल्प केलो 550 कोटी राम नाम जपाचो. आणि 17 एप्रिलाक ह्याच रामनवमी दिसाक वडाळाक 24 तांचे उद्घाटन स्वामीने ते वडाळा उद्घाटन केले. आणि ताजे नंतर 120 केंद्रां 140 केंद्रां तुम्ही जाणात जवळ 60 कोटी लोकांनी सुमार पारायण केले जातले सगळे. पूण हातूंतल्यान एक घडले, जे लोक पळय पारायणा खातीर ज्या ज्या केंद्रांक वताले त्या केंद्रांक वच्चे पयलीं कितलेशेच बायलो कितलेशेच दादले एकमेकाचे तोंड पळयनाशिल्ले, कितलीशी दुस्मानकाय आशिल्ली. पूण ह्या राम नाम जपान सगळ्यांक एक केले, सगळे मित्र केले, सगळ्या भाव भयणी केल्यो. हे कोणा श्रेय आसा? आज जगा भितर ह्या संवसारा भितर भारता भितर जर आज एकवट जर घडोवन जो हाडलो ह्या रामाच्या निमित्तान हो संकल्प जर खरो यशस्वी जालो जायत ही स्वाम्याची चड करपा समाज श्रेय वचपाचो आहे. म्हणून आज सगळे राममय जाल्ले आसात आणि ह्या राममय जाल्ल्या ह्या पर्तगाळच्या मठांत म्हणून ताका 77 फुटी तो रामाचो पुतळो ह्या दक्षिण एशियेंतलो हो पयलो पुतळो इतलो उंचायेचो. आणि थंय ताजेर जे ज्या जपाक जप केलो त्या केंद्रांची सगळी नांव आसात. रामाने आपलें नांव घालना तें खंयचं नांव ना, पळयात तुमी आतां. आणि जेन्ना पळय ग्रिनीश बुकांक जागतीक बुकांक आमचें नांव येवपाचें आशिल्लें मठाचें त्या वेळार स्वाम्यान एकच कंडिशन घालें, स्वाम्याचें जर नांव थंय जर आसत तर तें जागतीक किर्तेच्या बुकाचेर आमचें नांव नाका. आमचे ज्या आनी लोकांनी जप केला त्या सगळे जपकाचे खातीर तो जपकाच्या नांवानच तें ग्रिनीश बुकांक वचचें. म्हणजे स्वामी हे रामाचेच अवतार म्हणपा सारकें. सॅक्रिफायस आमचे कडेन कांय ना, करपी करता करविता सगळे स्वामी महाराज, पूण श्रेय घेवपाक ते श्रेय लोकांक दिला. आनी ताणें म्हणा की हो जो कितें राम नाम जे किंवा हो उत्सव जो चलतलो हो स्वाम्याचो उत्सव न्हय, ह्या उत्सव ह्या रामाचे भक्त भावीक आनी आसात तांचे सगळ्यांचो उत्सव. आणि तुम्ही तो बरो तरी मनोवपा जाय म्हणून तो रामाचो 550 वर्सांचो उत्सव ह्या जवळ मोठो जालो. आणि ह्या 550 वर्सांच्या उत्सवाच्या निमित्तान 3 वर्सां पयलीं हें जें पळय आतां विस्तारीकरण जालां, आज ज्या विस्तारीकरणात इंदिरा भवनाक आमी ज्या जल्ल्यात तो खरो इंद्र भवनच सगळें. हें इंद्र भवन करूंक पावलां. थंय तो मध्व सभागृह आसा, थंय जिवोत्तम सभागृह आसा. ही सगळी सभागृहां तांणी सगळे फुडले 200 वर्सांचो विचार करून सळ केल्लो. कित्याक आज देश भायर लोक हांगा येवपाचे आसात, मेळटले. आणि म्हणूनच सरकाराक सुद्दां आतां करचें पडलां की गोंया भितरली आध्यात्मीक जर मुख्य जर केंद्र खंयचें आसत तर तो पर्तगाळे मठ. हें तांकां करचें पडलां. स्वाम्यान मागलें ना, स्वाम्यान आमकां अध्यात्मीक मठ कर म्हूण सांगलां, अध्यात्मीक टुरिजम डिपार्टमेंट कांय म्हूण सांगलें ना. ही सगळी रामाची कृपा, स्वाम्या कडच्यान तें घडलां, स्वाम्यान करून घेतलां. म्हणून आज अशा एका वातावरणाक आमी ह्या स्वाम्याच्या हाका राम जन्माच्या हात्यांक उपस्थित जाल्यात. आनी हांगा आज आमी सगळे गोंय, कर्नाटक, केरळ, मुंबय हांगच्या मोठ्या प्रमाणाक हांगा लोक आसात. कडक खरें म्हळ्यार भायर मोठी हें पडटा, गरमी पडल्या. आनी गरमी पडिल्ल्या आसतना सुद्दां ही गरमी तुमी रामाचो जप जर करीत ते सगळे तुमचे रामाचे जप वतलो, कित्याक आमी सगळे विसरतात सगळे. आनी म्हणूनच आज आमी हांगा रामनवमीच्या निमित्तान, राम जन्माच्या निमित्तान आणि स्वामी महाराजांचे सेवा करून स्वामी महाराजांचे आशीर्वचन घेवपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसात. इतले मोठे आसात. आज ह्या दिसाक हांगा पंचमीक सागर उत्सव जातालो. कितलेशे उत्सव तरेतरेचे आसले. आमचे भटमांबी आमकां आसा मेलो, मुकुंद भटमांबी आसा. आणि तरेतरेचे उत्सव हांगा जाले. म्हणजे हे पयलीं उत्सव तशे थोडके प्रमाणात जाताले. स्वामी जेन्ना पिठार आयले तेन्ना जेचे पळय रामायणाचे उत्सव करपा जाय ते सुद्दां कात. आज आमचे ह्या पर्तगाळ मळाचे उत्सवाचे जे आसा ते 2-3 कडेन पावलां. एक फादर स्टिफन केंद्र म्हणटा परवरी आसा आणि ते सगळे कॅथलीक लोकांचे. आमचो थंय एक मनीस पांडुरंग फळदेसाय म्हणून 2 वर्सां फाटीं ताणें रामायणाचेर एक होल डे परिसंवाद केल्लो. पर्तगाळची रामनम कशी जाता, रामायणां कितलीं आसात, प्रत्येकाचेर आमी एक प्रबंध सादर केलो त्या वेळाचेर उलटें रामायण पर्तगाळी कशी जाता.
दुसरें म्हणजे कितें, कालच म्हाका एक बापट म्हणटा युनिवर्सिटीक फोन आयिल्लो. आमी 4 वर्सां पयलीं म्हाका ताणें प्रबंध दिलो गोवा युनिवर्सिटीन की आमचे ह्या परंपरेचे तिसरे स्वामी जीवोत्तम तीर्थ, जीवोत्तम तीर्थांनी तीर्थावळ बरयल्या मराठींतल्यान, ती आमकां जाय. आनी कित्याक प्रवास वर्णन म्हणटा तें पद्याक अशें कोणेच बरयलें ना हाजे पयलीं. बरयलें आनी तें प्रवास वर्णन हाजें बरयलें, गद्यान बरयलें. त्या वेळाचेर ताणें बरयलें, त्या वेळाचेर ताजेर तें दुसरें पुस्तक म्हणून ताजेर म्हाका प्रबंध बरोवपाक मेळ्ळो आनी तो प्रबंध हांवें युनिवर्सिटीक सादर केलो. म्हणजे फक्त पत्रकार मठाचें केदें मोठें भाग्य आसा तें पळयात. म्हणजे अशें तोला मोलाचे स्वामी ह्या आमच्या परंपरेक जाल्ले आसा. इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन तर भगवत गीतेचो मराठीन अनुवाद केल्लो आसा. आनी आतांय आमचे विद्यमान जे स्वामी आसात ते अतिशय विद्वान, अतिशय बऱ्यांतले बरें, तांचे भाशेचेर प्रभुत्व आसा, तांचे वैचारीक दायज खूब मोठें आसा. आनी म्हाका दिसता म्हळ्यार रामदेवाच्या रामनमीचेर मी सांगता की हे स्वामी महाराजाची एक विद्वत्तापूर्वक हांगा पुस्तकां आमची तयार जाता स्वामी महाराजा कडच्यान, जी आमकां सगळ्यांक वाचपाक मेळटली. आज आम्याक जमल्या ते आतां स्वामी महाराजाचें प्रवचन आयकुपा खातीर, आशिर्वचन आयकुपा खातीर जाल्ल्यात. तांची प्रासादीक वाणीन सगळ्याची मनां भुलयिल्लीं आसतात. म्हाका एक दीस केन्ना याद जाता की इंदिराकांत स्वामी जेन्ना पळय वताले आनी तांचे गुरू पळय थंय वताले, तांची जेन्ना ती तांची हें जातालें, प्रवचन जातालें, ते गुरू आनी सगळे तांचे हे लोक सुद्दां आनंदान आयकताले, आनंदान इंदिराकांताची प्रवचनां. आनी जेन्ना पळय हांगा 2017 हांगा संन्याशी दिक्षा जाली, आनी संन्यास दिक्षे वेळाचेर विद्यमान स्वाम्यांनी त्या वेळाचेर जे प्रासादीक वाणीन भाशण केलें, त्या वेळाचेर ताजे नंतर सुद्दां आमचे गुरू स्वामी म्हणटाले की विद्यमान स्वाम्यांनी उलयतरी तरी आमी आतां कांय उलोवचें ना रे आतां, कित्याक तें आयकून आमी धन्य जातात. आमकां आनंद इतलो जाता की आमचे पट्टशिची इतले हुशार हें करून घेतात. आनी अशाच प्रवचनांनी हांव जाणा की सगळे भारताकच न्हय तर बद्रीनाथा साकून अयोध्ये मेरेन आनी सगळ्या रामेश्वर मेरेन स्वामी महाराजांनी आपल्या प्रवचनान सगळे मंत्रमुग्ध केल्ले आसात, तो खंयच्याय सब्जेक्ट आसूं. आनी म्हणूनच अशें मंत्रमुग्ध भाशण आयकुपाची, तांचे आशिर्वाद घेवपाची संदी आमकां मेळची ह्या रामदेवाच्या कृपेन, ह्या रामदेवाच्या आशिर्वचनान आनी रामदेवाच्या जन्मोत्सवाक. आतां हांगा रामाचे पाळणे ताचे प्रवचन जातलें. सांजचे 4:30-5 वरांचेर हांगा रथारोहण जातलें. तुमी सगळ्यांनी थंय शांत येवचें. आनी रथारोहणाच्या उपरांत रातची 11:30 सुमार रथ ओडटले आनी मागीर ती 1 वराचे सुमार हांगा व्हळल आसतलें. आनी व्हळल आसून ते मागीर हांगा हें आसतलें. म्हणजे त्या वेळाचेर सुद्दां म्हणा की तो रथ जेन्ना तेन्ना 19 हातूंक रामचंद्र तीर्थाचो जेन्ना स्वामी आशिल्ले हांगा, तो रथ जेन्ना वयर पावलो तेन्ना नारायण हाच्या मुख्य प्राणाक घोडा कडेन तो रथ थांबलो आनी तो मुखार वचत ना जालो. आनी थंय नारायण भूत आसा. आनी जेन्ना तें कळ्ळें, जेन्ना कोणी सांगून आयलें अशें रथ मुखार वतना, म्हणजे तेन्ना संदेचो राज आशिल्लो, तेन्ना मातशी दुस्मानकाय आशिल्ली. ताणें खंय तरी भुताक स्तंभीत केलें आनी तें हाडून दवरलें, आमचो रथ आडायलो. पूण स्वामी तितलेंच एक अवतारी पुरुश आशिल्ले. ताणें मंत्रांनी कितें तरी केलें, एक नाल्ल तूं वळलो थंय दवर आनी वचा म्हणून, रथ गेलो. आजूय ते करतात. तितलीच मंत्रांची शक्ती. म्हणून हांव कितें सांगता की सगळे तरेचे जे सगळे अवतार किंवा सगळे तरेचे पुण्य संचय जो जाला आसा तो ह्या विद्यमान स्वाम्याच्या अंत जाला. आनी ह्या विद्यमान स्वाम्याच्या उपस्थितीक आज प्रभू रामच्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्माचो उत्सव हांगा पळोवपाक मेळटा. हें भाग्य आमचें आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक म्हजें हें सगळें तुमकां आवडचें ना तरी अशें भाशण तुमी आयकून घेतलें म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचेच उपकार मानतां. आनी आतां हांगा स्वामी महाराजे एक प्रासादीक वाणीन की हांगा आतां प्रवचन जातलें. स्वामी महाराजा कडेन हांव विनंती करप.
मंगलम भगवान मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीम सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आजी आम्ही सर्वही रामभक्त लोक रामाल हे जन्मोत्सव आचरण करचेक परतगाळी मठांतू एकत्रित जालेली आसाची। आताची अनिल पैना आपल्याला वक्तव्यांत सांगले की कितलं वर्ष तुल्यान आमगेले हे परंपरेंतू हांगा राम कशियोनु स्थापन जालो इत्यादीक म्हणून लागी लागी आमगेले दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी आमगेले 6th स्वाम्यान हांगा राम लक्ष्मण सीता स्थापन केले। तदनंतर आमगेले हांगा राम नवमीचो उत्सव नाजाल्यार ब्रह्मरथोत्सव आरंभ जाल्या म्हणून गे न्हू आमकां विशय पळोवच्याक मेळटा। म्हळ्यार लागी लागी आमगेले हे ब्रह्मरथोत्सव आरंभ जावन रामनवमीचे हे महोत्सव आरंभ जावन लागी लागी 360 वर्ष तरी जालेले आसा। हे 370 मठ स्थापन जावन 370 वर्ष जाले उरताले। कडे आरंभ जाल्या नंतर मठ बांधले, तशी मठ बांधून जाल्या नंतर हांगा रामनवमी उत्सव आरंभ जाल्या म्हणून दिसून येता। आणि ते आमगेले 7वे स्वामी दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान हे एक रामनवमीचे ना महारथोत्सवाचे कार्य आरंभ करून दिल्या म्हणून दिसून येता। तेन्हेशीची आयच्या दिवसाक विशेष जावन आमी रामाल बद्दल आमी गुणगान करताची, रामाले चरित्रे बद्दल ऐकून घेताची। सो असले रामायण ऐकून घेताची। सो मस्तितले विषय आयच्या दिवसाक आमी रामाल बद्दल उडगास करताची। तेतकून आमगेल्यान तू रामाल भजन आनी करताची उटू करताची। 2 शब्द आसाची, एक भोजन आनी एक भजन म्हणून। तंतु व्यत्यास कसन की म्हळ्यार एक भोजन आसा एक भजन आसा। सो भजन आनी भोजनांत व्यत्यास कसन की म्हळ्यार एक मात्रेचे मात्र डिफरन्स। भजनाचे भ म्हणले अक्षरा यद्राक ओ म्हणले एक मात्रा ऍड केले म्हळ्यार ते भोजन जाता। आणि जर भजना यद्रा ओ म्हणले मात्रा ऍड करनाशी तशी दवरले म्हळ्यार ते भजन जाता। सो भोजन जावका जाल्यार ते भ म्हणले अक्षरा यद्राक मात्रा ते एक ऍड करका, ओ म्हणले एक मात्रा ऍड केल्यार ते भोजन जाता। भजनाक कसन मात्रा ऍड करका म्हूण ना। सो तात्पर्य कसन की म्हळ्यार भोजन करताना आमकां मात्रा आसा। यद्राक जर 1 किलो असल्यार उठू 1 किलो खावच्याक जायना, एक मात्रा आसा। तुगेल्या पोटाक लास्ट वच्चे 200 ग्राम मात्र। भजनाक कसने मात्रा ना, कितले भजन म्हणचेक जाता त्यातून ते भजन खावचेक लिमिट आसा, खायत बशे जायना। बट भजनाक लिमिट ना, कायम तुम्ही भजन म्हणत उरेत त्यातून ताका मात्रा ना। किंतु भोजनाक मात्रा आसा। त्यातून आईच्या दिवसाक संपूर्ण रामनवमी सकाळी तुल्यान रात्र पर्यंत खाली रामाले ध्यान जाता। सो त्या निमित्तानं परतगाळ मठांतू इतले एक विशेष एक रामनवमीचे रथोत्सव हांगा घडत आसा। हांगाची एक विशेषत कसन की म्हळ्यार अनेक कडे रथोत्सवांनी जाता, किंतु हांगाचे परतगाळ मठाचे एक विशेषत कसन की म्हळ्यार दिवा रात्री सकाळी आणि रात्री उत्सव जाता, सकाळी आणि रात्री हवन जाता आणि सकाळी आणि रात्री बलिप्रदान जाता। बाकी कडे कशी की म्हळ्यार दनपार मात्र बलिप्रदान उरता, रात्री उरना। सकाळी मात्र हवन उरता, रात्री उरना। केलो कडे सकाळी रात्री उत्सव उरता,
किंतु पर्तगाळी मठांतू दिवारात्री उत्सव, दिवारात्री हवन, दिवारात्री बलिप्रदान जावचे तसले खंचे तरी आगमोक्त विधानानं जावचे तसले खंचे तरी कार्यक्रम असले री त्या पर्तगाळी मठाचे आमगेले हे ब्रह्मरथोत्सवाचे कार्यक्रम. सो इतलेक परिपाठ आगमोक्त विधी विधानानं आमगेल हांगा कार्यक्रम उरता. आयच्या दिवसाक आता सांगले 550 कोटीचे एक रामतारक मंत्र जप अभियान कोरनू आम्ही हे एक रामनवमी उत्सव हांगा घडत असा. आजी आमगेले हे इतलो व्हड मठ स्थापन जाल्या नंतर ना नवीकरण जाल्या नंतर फर्स्ट रामनवमी उत्सव हांग हे एक प्रांगणांतू हे इंदिराकांत भवनांतू घडत असा. आता पळया लोक कशी असता, आशिल जाग वैके कमी दिसता, पहिलेचे तरी कमी दिशिलेची, आता केलेली वैके केलो पण ता कमी की कित्या म्हणून अशी दिसता. कित्या की म्हळ्यारी रामाले निमित्तानं इतला आकर्षित जाले की लोक म्हळ्यारी हांगा येत असाची आणि रामाल दर्शन घेऊन उठलोक धन्य जाता असाची. मुकावील दिवसांतू रामाल अनुग्रह सर्व लोकांचेर अशी प्राप्त जावं म्हणून आम्ही विशेष कोण देवाला प्रार्थना करता. म्हळे आता सांगील प्रमाणे रामाल कसन की म्हळ्यारी तो गुणानं तागेल आदर्शा निमित्तानं प्रसिद्धी आयले नाजाल्यार मस्तीत आसाची. किंतु रामाल मुख्य कसन की म्हळ्यारी तागेले चरित्र, तागेले गुण, तागेले आदर्शा निमित्तानं तागेल बद्दल आम्ही चिंतन करताच. त्या निमित्तानं आम्ही कसन रामायणा बद्दल एक थीम पार्क केले. त्या थीम पार्काक आम्ही नाव कसन दवरले की म्हळ्यारी आदर्श धाम म्हणून दवरले. रामाल आदर्श आम्ही थंय दाखोवचे आसा. ऑडिटोरियमांतू नाजाल्यार 7D थिएटर कसन केल्लो आसा त्या उट्टूची माध्यमांतुल्यान रामा दाखोवचे आसा. म्हळ्यार कितें री त्या थीम पार्काक आमी आदर्श धाम म्हणून सांगिल्लो आसा. आतां थंय तुमी विज्युअली पळोवचें जाता. म्हळ्यार ताका कसकसन जावं का ऑडिटोरियमाक थंय तुमकां साना साना व्हिडिओ करून घेवन रामाल आदर्श तुमकां पळोवचेक मेळटा. किंतु आज ही खाली आमी उतरान सांगताची तुमीची इमॅजिनेशन करून घेया. म्हळ्यार थंय तुमकां आनीक 4-5 म्हयन्या नंतर स्वता व्हिडिओन तुमकां पळोवचेक मेळटा. म्हळ्यार तशी आमी वेवस्था दवरिल्ली आसा. किंतु आज ही आयकून घेया आनी मुकावील दिवसांत तुमकां पळोवचेक मेळटा. म्हळ्यार रामाल एक व्हड गूण कसन की म्हळ्यारी केन्नाही म्हालगड्याल विरुद्ध केन्ना गेले ना, केन्नाही औस बापसुले शब्दा भायर गेले ना. तेतकून आमगेलांतू 3 तरेचे कोंकणींत म्हणणी आसा की केलो पंत औस बापूसू काम सांगताची, केलो पंत ते चेवडूंक करनाची अशी आनी मस्तीतले संदर्भ येता. तेन्ना सांगताची कसन की म्हळ्यारी की चेवडूवान सांगून वैकेची, औस बापसून सांगून वैकेची जर ताणें कार्य केलें ना जाल्यार तो अधमू. म्हळ्यार आवस बापसून ताका इन्स्ट्रक्शन दिले, अरे हे सांजे भितर काम कर का तूं हें म्हणून, तरीही चल्लो करना म्हळ्यार तो अधमू. केलो पंत कसन जाता की म्हळ्यार ताका गोत्त उरता किंतु वापस वापस बापूसू आवस बापूसू सांगत उरता. सांगिल नंतर करता तो, तदनंतर करता. त्या निमित्तानं तो मध्यम म्हणून घेता. करनाशिलो तो अधमू, सांगिल नंतर करतालो तो मध्यमू आणि सांगचे पहिले कोण करता तो उत्तमू. त्यातून आमगेल रामू पुरुषोत्तमू. कारण कसन की म्हळ्यार दशरथ महाराजाक रामाक कसन सांगता आशिल्लें की म्हळ्यार तूं वनवासा वच का म्हणून सांगता. खंयचे बापसून आपल्याल चरडाक पट्टाभिषेकाचे कार्यक्रम दवरून घेतले, त्याची बापसून तागेले तोंडान वनवासाक वच का म्हणून खंयचे तोंडान सांगचे. रामान तागेले तोंडा तुलेन ते शब्द येव का म्हणून राखत बशिल ना. ताणें बापसून सांग का 14 वर्साक वनवासा वच का म्हणून. रामान तागेल बापसूल मनांत कसन आसा म्हणून आलोचन करून स्वतः निर्णय घेवन गेनू तो वनवासा गेलो. म्हळ्यार सांगची किंता पयलेची ताणें निर्णय घेवन गेनू तो वनवासा गेलो. त्या निमित्तान आमी ताका पुरुषोत्तम म्हणून गेनू आमी ताका उद्गार काडतात. आमी सांगत सांगत सकाळी 1 पंत जागूका, 1 जागेल्यार उठना चल्लो, 4-4, 5-5 पंत जागेल नंतर तो उठता. तो गोत आसा
फाल्यां ताका एग्जाम आसा, फाल्यां ताका खंय की भायर वचचें आसा, उठूंकच आसा, तरी हावस बापून 4-5 पंत जागोवपा पडटा. हे आमगेलो स्वभाव. रामाल स्वभाव तशी नाशिल्ले. सांगचे किंता पयलेची तो कार्य करता आशिल्ल्या निमित्तानं तो पुरुषोत्तम म्हणून घेता आशिल्लो. दुसरें आतां अनिल पण एक सांगलें इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल बद्दल की शत्रुता मरणानंतर शत्रुता दवर घेवची न्ही म्हणून. हे गुण रामाक आशिल्ले. ते गुण कसन की म्हळ्यार रावणाले मरण जाले नंतर तागेले अंत्यक्रिया करका आनी अंत्यक्रिया करच्याक तागेले चोवडूंक कोणें ना. अक्षकुमार गेलो कडेरी, बाकीचे सर्वही तागेले कोण कोण भाव आशिल्लो, कुंभकर्ण तो गेलो, तशी प्रत्येक तागेले कोण कोण लागींच आशिल्ले, मेघनाद आशिल्लो तो गेलो. आतां अंत्यक्रिया करचेक तागेले कुटुंबांत आशिल्लो तसले एक व्यक्ती म्हळ्यार कोण म्हळ्यार विभीषण मात्र. आनी विभीषण हो रामाल भक्तू. रावणाल अंत्य जाले नंतर अंत्यसंस्कार करका विभीषण कसन सांगता की म्हळ्यार रामाल धर्मपत्नीक अपहरण करील तसले दुष्ट व्यक्ती हो, अनेक लोकांक त्रास दिले तसले व्यक्ती हो, हागेल अंत्यसंस्कार करची गरज ना. किसन म्हळ्यार दुष्ट व्यक्ती हागेल आनी कसले अंत्यसंस्कार करका खंयचे तरी हद्दू कसने तरी येवन घेवन क्रिमी कीट त्याची खावन घेवन वताले आनी अंत्यसंस्कार करचे गरज ना म्हणून घेवन विभीषण सांगता आसा. हे आयकल नंतर राम कसन म्हणत की म्हळ्यार विभीषणाक ना 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 तुवें खंडितही तुगेल भावाले अंत्यसंस्कार तूं करका म्हणून सांगता. विभीषण सांगता तुगेल धर्मपत्नीक ताणें अपहरण केले तसले व्यक्ती असल दुष्ट व्यक्तीक तूं अंत्यसंस्कार कर म्हणून सांगता आसा. हे कसन हे म्हणून सांगताना राम सांगता कसन की म्हळ्यार पळय तुगेल भाव रावणाक आनी म्हाका शत्रुता आशिल्ली, म्हाका आनी ताका द्वेश आशिल्ले आनी ताणें मागेल धर्मपत्नीक अपहरण केल्ले वैके सत्याची, किंतु कसन की म्हळ्यार तागेल आनी मागेल शत्रुता जिवंत असे पर्यंत मात्र आशिल्ले. मरणानंतर मागेल शत्रुता ना, मरणानंतर शत्रुता वैके मरण जाता. आमी कसन करता की म्हळ्यार मरणानंतर वैकेची कोणे तरी एकले गेल बा तांगेले कुटुंबाक ना अनेक खंयची कुटुंबाक द्वेश आशिल्लो असल्यार तो गेलो म्हळ्यार हा तो एकलो गेलो वे म्हणून अशी हे. आनी तांगेले चेवडवांक तांगेले आनी उलोवचें वत नाका, तांकां आनी आमकां जम ना. अरे तुका आनी ताका जम नाशिल्लें उरताले रे, तुगेले चेवडवांक वैके तशी शिकोवका वे, तशी काय गरज नाशिल्ली. किंतु हेची जी बीज ते चेवडवाल मातेंत घालता, ताका आनी आमकां जम ना, अशीच कंटिन्यू करका म्हळ्यार कुडे ना आमगेले ते शत्रुता अशी कंटिन्यू जायत जायत 200 वर्ष ताका एक लेगसी. आमकां न्ही तांकां 200 वर्सां तुल्यान जम ना म्हणून त्याची एक लेगसी. रामान तशी केन्नाही केलें ना. केन्ना शत्रू मरण जाले तागेले वट्टू कसन एक शत्रुता आशिल्ले ते वैकेची मरण जालें म्हणून विभीषणा सांगून विभीषणा कडच्यान रावणाले अंत्यसंस्कार केले. असल गुण येवका म्हळ्यार त्या रामालेक मात्र साध्य. त्या निमित्तान हे आदर्श हे उठू आमी आमगेल जिवनांत तूं पालन करता. असले संदर्भ आमकां वैके येता तेन्ना आमी रामाले फुटपा कसन येता आनी चल्ला ते हेज्जेचेर हेज्जे घालून आमी वैकेची चलका पडटा. इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक कसले एक लिंक जाता की म्हळ्यार तांणी वैकेची हेची रामदेवाक पूजन केलें. त्याची रामदेवा पूजन करून ते रामाले एक गुण आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक आयले. कशी की म्हळ्यार हांगा एक पर्तगाळी मठाक तेणे एक भंडकोर म्हणून एक आशिल्ले. तांगेले नांव आतां आमकां समय याद येता ना. तांगेले घराणे एक भांडारी की खंयची एक कुटुंबाचे भांडारी म्हणून खंयची एक कुटुंबाचे ते तेन्ना कालांतू मस्तीतले चोरी करचे ना जाल्यार लूटखोर करचे असल तरेच्यांनी उठू करता आशिल्ले. सो आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामेल कालांतू तो भंडखोर व्यक्ती हांगा आयलो. हांगा येवन घेवन पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक ताणें बंदूक दाखोवन स्वाम्या कडच्यान कसकसान भांगर हे त्याने आशिल्ले ते उठूची चोरी करून म्हळ्यार स्वाम्या कडच्यान घेवन आनी तेन्ना आमगेलो ढेंपो आशिल्लो तेन्ना वैकेच्या पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामेल कालांतूची ढेंपेले घराणे संबंध आशिल्ले.
तो ढेंपो हंग आयलो स्वाम्या भेटूक. ढेंपो हंग आयला म्हळ किती री ते कोण भंडखोर व्यक्ती आशिल्ले तांणी वयके हंग आयले. कारण कसन की म्हळ्यार पोर्चुगीज रूल आशिल्ले. सो पोर्चुगीज रुला निमित्तान तांकां एक पारदांव जावंक आशिल्लें. पारदांव म्हळ्यार तुमगेले आतां कालाक बेल म्हणटाची. जेलांत घाल्ल्यार तुमी कशी एक बेल घेताची तशीच हांकां भंडखोर आशिल्ल्या निमित्तान हांकां जेलांत घालताची. तातकून जेलांत घालचे नाका म्हळ्यार कितें री हांणी ते एक पारदांव तांकां जावंक आशिल्लें. आनी ते कोणेय तरी एकलो बरो इन्फ्लुएन्स आशिल्लो तसले व्यक्तीन जर घालें म्हळ्यार तेन्ना तांकां तें मेळत आशिल्लें. आनी पोर्चुगीज कालांत तेन्ना इन्फ्लुएन्स आशिल्लो तसले व्यक्ती म्हळ्यार तो ढेंप मात्र. आनी तो ढेंपो पर्तगाळी मठाक आयला म्हणून तांकां विशय कळ्ळो. त्या निमित्तान ढेंप्याक तांणी हें करून घेवन आमगेले स्वामी वैकेची ढेंप्याक कसनय जायनाशी उरका म्हळ्यार कितें री ताका निपोवन दवरिलें. ताका निपोवन दवरिलें आनी ढेंप हांगा आयला म्हणून हें केलें. किंतु तांकां 100% गोत आशिल्लें की ढेंप हांगा आयला म्हणून. तातूंत स्वाम्याक तशी त्रास दिवन घेवन ढेंप्याक आपोसून घेवन आतां तुमी कशी दादल्यान धोती आनी न्हिसले कशी तुमगेल्या बॉर्डर आसा ते वस्त्राची बॉर्डर आसा. किंतु ढेंप्याल हाका तेन्ना झरी बॉर्डर आशिल्ले. ते मोस्ट व्हॅल्युएबल आशिल्ले तांणी आनी घालता आशिल्ले ते झरी बॉर्डर आशिल्ले धोती वयके घेवन गेले तांणी. म्हळ्यार तितले व्हॅल्युएबल ते भांगराच की म्हळ्यार रुपे झरी की कसकी आशिल्ले. सो ते झरी धोती वयकेच घेवन घेवन स्वाम्यान भांगर वयके दिले. किंतु ढेंप्याक कसनय जायनाशी उरका म्हणून घेवन स्वाम्याल त्या व्यक्तीला रक्षण केलें. सो अशी जावन घेवन ते हे सर्व भंडखोर हे कारवार सायडाक गेले. कारवार सायडाक गेलतना थंय लोकांनी धरलें तांकां. कित्याक म्हळ्यार बॉर्डर क्रॉस जाता आसच. बॉर्डर क्रॉस जाता अशें म्हणटना पोर्चुगीज हांगा तुलें कारवार येता आसा म्हळ्यार कितें री तांणी पोर्चुगीज हाय कमांडाक तांणी हे विशय सांगले की अशी अशी भांगर हे ते आनी हे जाल्ले म्हणून. आनी हे विशय कशी 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 स्प्रेड जावन घेवन पर्तगाळी मठाक पावले की आमगेले भांगर कसन आसा ते कारवार जंक्शनाक मेळ्ळे आनी ते वापस आतां पोर्चुगीज टेरिटरीक पावता म्हणून. हे विशय कळ्ळे नंतर ढेंपोन स्वता हे घेवन घेवन कडे विदीन 2 वर्सां भितर गेल्ली तसल भांगर वापस मठाक येवची तशी ताणें हें केलें. सो हे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले कालांतू ते भांडारी कुटुंबान केलेले तसले हे एक व्हड अपराध. पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान जाले नंतर आमगेले पद्मनाभ तीर्थ स्वामी आयले. पद्मनाभ तीर्थ स्वामी जाले नंतर आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आयले. इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 20वे स्वामी. पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 18वे स्वामी. त्रास जाल्ले 18वे स्वामेल कालांतू. इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल कालांतू तांगेले कुटुंबाचे व्यक्ती तांगेले कुटुंबाचे घराणे तर्फेन स्वाम्याक एक पत्र आयले. पत्र कसन की म्हळ्यार हो कोण भंडखोर आशिल्लो ताका कालापानी दंड म्हणून घेवन ताका दिले. कालापानी दंड म्हळ्यार ताका ते अंटार्टिकानी तुमगेले अंडमान निकोबारा लेगीत एक जैल आशिल्ले आनी काळकांतूची तांणी उरका जीवन पुर्ती काळकांतूची उरचे तसले एक शिक्षित आहे. आनी ते व्यक्ती कोण तो भंडखोर पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक त्रास दिले ताका ते कालापानी दंड शिक्षा ताका प्राप्त जाले. ताका ते कालापानी दंड प्राप्त जाले नंतर तागेले थंय मरण जाले आनी मरण जाले नंतर तागेले अंत्यक्रिये करचेक ते शरीर तांकां दिलना फॅमिलीक दिलना. आतां फॅमिलीक प्रॉब्लम कसन जाले की म्हळ्यार तागेले शरीर नाशीची अंत्यक्रिया कशी करचे म्हणून घेवन प्रश्न आशिल्लो. तातूंत तांगेले कुटुंबाचे कोणकी व्यक्तीन आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक पत्र बरयलें आनी हो कालापानी दंड घेवन घेवन तसले व्यक्ती तागेले शरीर थंय त्याग जाले तागेले शरीर आमकां ना आनी आमी कशी करचे म्हणून घेवन स्वाम्यान आमकां निर्णय दिवका म्हणटना स्वाम्यान पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक त्रास दिल्लो व्यक्ती म्हणून घेवन स्वाम्यान कसनेची मनांत दवरून घ्यान अशीची आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी ही वृंदावनस्थ जाले आनी आतां हो व्यक्ती वैकेची तागेले कसन आसा जीवन तागेले ही मरण जाल्लो आसा
आणि आम्ही वापस आम्ही शत्रू घेऊन घेऊन बसनाची म्हणून गेलो स्वाम्यानं तांगेल पत्राक उत्तर देऊन गेलो पालाश विधी करून गेलो तुम्ही तांगेल अंत्यसंस्कार करचे जाता म्हणून स्वाम्यानं ताका पत्र बरोवन घेऊन दिलंय म्हळ्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं मनांत दवरून घेतील आशिल्ले असल्यारी आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक त्रास दिल तसल व्यक्ती ताक्काने आम्ही कितें परिहार बरो का म्हणून नेग्लेक्ट करीत अशी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान तशी नेग्लेक्ट करनाशीची बरे करून पत्र बरोवन घेवन तांकां त्या संदर्भारी मार्गदर्शन केलें म्हळ्यार आमगेले ते रामाले पूज केल्ले निमित्तान आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक तसल एक गुण आशिल्लो म्हणून घेवन आयच्या दिवसाक सांगचेक आमी इच्छा पावता म्हळ्यार रामाले एक अनेक आदर्श कसन की म्हळ्यार आपल्या धर्मपत्नीले अपहरण जल तेन्ना धर्म ताणें सोडिल ना आमगेलंत कसन जात की म्हळ्यार जर कसने तरी एक फॉर एन एग्जाम्पल श्राद्ध आयला बा तुका उड घासूं ना श्राद्ध फाल्यां की परां भितर आसा तेन्ना तुमी कसन करता की म्हळ्यार श्राद्ध पोस्टपोन करता विना तुगेलें काम तूं पोस्टपोन करना आयज काल मानांत तुमकां गोत आसा भटमा मालेगी कॉल करून घेवन बापसूल श्राद्ध आसा म्हाका कसकी एक अर्जंट मिटींग आसा भायर तुल्यान फॉरेन डेलिगेट्स येवचे आसा म्हाका त्या डेटाक हांव फुल्ल मिटिंगांनी आसा म्हाका त्या दिवस श्राद्ध न्ही करचें जायना म्हणटना भटमा मालेगी एक विचार घेवन घेवन एक द्वादशी नाजाल्यार अमावास्या दिवसाक तुमी पोस्टपोन करताचे म्हळ्यार आमकां जावंक आशिल्ली तशी आमी आचरण करताची रामान तशी केलें ना रामाक केन्ना आपल्या धर्मपत्नी सीता अपहरण जाले नंतर विषय कळलो रामानच पळय डायरेक्ट सीता सोदची कितेरीची आपल्याला हें केलें ना मध्ये चातुर्मासांनी येता आतां स्वामी कशी चातुर्मासा टायमार खंय प्रयाण करनाची एक कडेन बशिल्ली उरताची तशीच रामान वैकेची आपल्या धर्मपत्नी अपहरण जलतना मध्य केन्ना केन्ना चातुर्मास आयले तेन्ना रामान चातुर्मास कोरनूची कडे सीता अन्वेषणा गेला म्हणून घेवन दिसून आयला आसा आमकां जर आयला असल्यार प्रॉब्लम चातुर्मास मुखाल वर्स करे आतां आमी पयलें हें काम करून घेवया म्हणटा आशिल्लें असल कसन तरी तुमगेल कुटुंबान जाल्लें असल्यार औंद वर्स चातुर्मास सोडा मुखाल करचें जाता आतां कसन पयलें हें एक करया म्हणून घेवन तुमी आलोचन करता आशिल्लें बट रामान आपल्या धर्मपत्नील रक्षण केलें किंतु आपल्या धर्म कसन आसा चातुर्मास व्रत करताना संचार करचे न्हय प्राणी पशु लोकांक त्रास जाता म्हण कसन एक धर्माचरण आसा ते रामान परिपालन केलें म्हळ्यार एक सायड ताणें आपल्या दाम्पत्य जिवनाचे वैकेची रक्षण करूसून घेतलें आनी एक सायड धर्माचरण वैकेची केल्लें आसा सो अशी दंपती मध्ये एक प्रीती विश्वासू उरका म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा एक सिंपल जावन घेवन सांगता म्हळ्यार एक 100 वर्साचो वयोवृद्ध एक व्यक्ती 100 वर्ष ताका आनीकची स्ट्रॉंग आसा हेल्दी आसा बरें स्वास्थ्य आसा उठू लोक आश्चर्य हाका 100 वर्ष जाले हो आनीकची घटमुटी आसा कसन सिक्रेट म्हणून घेवन विचार का म्हणून घेवन एकल्यान ताका प्रश्न विचारले तुमकां 100 वर्ष जाले आनीकची तुमी घटमुट्ट जावन घेवन आसाची कसन ताका सिक्रेट म्हणून घेवन सांगिल्ताना तो मनुष्य कसन सांगता की म्हळ्यार की आतां म्हाका 100 वर्ष जाले हांव घट्टमुट्ट आसा ताका एक सिक्रेट आसा कसन सिक्रेट की म्हळ्यार हांव लग्न जावन घेवन 75 वर्ष जालें म्हाका म्हळ्यार 25 वर्सार लग्न जालें तागेलें आतां लग्न जावन घेवन 75 वर्ष जाले आनी हांव लग्न जालतना बायलेक एक प्रॉमीस केलें हाका 100 वर्स आनी बायलेक 98 वर्ष दोगी लोक घट्टमुट्ट आसाचे आनी हांव एक बायलेक एक प्रॉमीस केलें कसन की म्हळ्यार जर तुगेले आनी मागेल मध्ये वाद विवाद जाल्ला बा तुगेले आनी मागेल मध्ये वाद विवाद जाले तांतू कोण सोलवता कोण लूज जाता ताणें 5 मैल ताणें वॉक करका म्हणून घेवन 5 मैल वॉक करका म्हणून घेवन आनी दिवसाची कसने ना कसने एक आमगेल मध्ये जाता आशिल्लें ना 3 उलयला आनी तो हें जालें आनी एवरी टायम हांवची हारता आशिल्लो त्या निमित्तान दिवसाची 5 मैल वॉक करता आशिल्ल्या निमित्तान आज 100 वर्ष जावन घेवन हांव घट्टमुट्ट आसा म्हणून घेवन सांगता कडेरी ताका आश्चर्य त्या जालें ना तुम्ही 5 मैल वॉक केल्ले निमित्तान तुमकां 100 वर्ष जाले तुम्ही घट्टमुट्ट आसा
बायल कशी घटमुट उरली. वॉकिंग केलं तू घटमुट असा ओके, बायलीक 98 वर्ष कसं नाही. ताक एक सिक्रेट असा म्हणतो. सिक्रेट कसन की म्हळ्यारी हांव प्रॉमिस केल्ले 5 मैल हांव वॉक करता असा म्हणून. बायलील कसं नाही हे की म्हळ्यारी हांव 5 मैल वॉक करता की ना म्हणून 5 मैल ती वैके करता आशिल्ले. सो त्या निमित्तानं दोघी लोक हे एक दंपतीले लक्षण बामणान मात्र न्ही बायलील सहकार वैकेची लागता. बामून वॉक करता की ना म्हणून बायल पैकेची 5 किलोमीटर की 5 मैल वॉक करता आशिल्ल्या निमित्तानं तिक वैकेची आरोग्य प्राप्त झाले. सो एक दाम्पत्य जीवनांतू दोन्ही लोकांमध्ये जर प्रीती विश्वास उरल म्हळ्यारी त्यांना तांगेले जीवनांत कशी जाता म्हण कितें हे सांगले. आणि त्याची जीवन आमगेले आदर्श रामाल हंतू वैके आशिल्ले. ती पत्नी अपहरण जाल्यार वैकेची रावणान तितले प्रलोभन दिल्यार वैकेची तिगेल कसन एक विचार असा. त्या विचारांतू तीन केन्नाही हे जालना. त्यातून तिका पतिव्रता म्हणून आम्ही सीता देवीक आम्ही संबोधन करताचे. सो अशी एक प्रीती विश्वासू दंपती मध्ये आशिल निमित्तानं आज आम्ही त्या सीतारामाले विषय आम्ही जगाक सांगताची. आज मला विषय सांगताची किंतु खरे जर दंपती जर कसं नाही तरी असं म्हळ्यारी त्या सीताराम म्हणून आम्ही सांगता पडतात. किंतु ते आज आमगेला तू त्या येताना आम्ही शहाजान मुमताज ह्याची सांगता बसलेची. सो न्ही ते एक विषय विंगड. बट खरे आम्ही लोकांना एक प्राऊड आम्ही सांगता की सीता देवी जर अपहरण जाऊन त्या साडा गेल्यार वैकेची तीन तिगेल खंयचेही एक प्रलोभन दिल्यार वैके तिगेल कसन एक गुण असा तीन केन्नाही सोडून दिलना. सो त्या निमित्तानं असले एक दाम्पत्य जीवन चलेल तसले आज रामालय उत्सव हांगा घडत असा. त्या न्हयशीची आता उत्सव घडत असा. आता मी कशी पालन करची की म्हळ्यारी भक्ती रूपानं आम्ही पालन करता आशिलान तू श्रेष्ठ कसन की म्हळ्यारी आमकां भक्ती मात्र देवाचेर करचेक एक अवकाश मेळता. आमकां कोणकी सांगले कसन श्रेष्ठ असा कशी म्हणून हे करताना आशिलान तू घट्टी वस्तू कसन की म्हळ्यारी लोह हे पळय आता मायक असा हे घट्टमुट्ट असा. किंतु हाज्यान मारल्यार आमकां त्रास जाता. घट्टमुट्ट असा 2 मारले म्हळ्यार आमकां दूख चाल जाता. कितलेही घट्टी लोह असल्यार वैकेची ताजे किंता घट्टी एक असा ते कसन की म्हळ्यारी उज्ज. लोह कितलेही घट्टी उरल्यार वैकेची उज्ज्याचे संपर्क आयलो कुडेन ते संपूर्ण मेल्ट जावन घेवन वता. ते उज्जेकिंता घट्टी जावन घेन आशिल्ले तसले आनीक श्रेष्ठ जावन घेन आशिल्ले तसले कसन की म्हळ्यारी ते उद्दा. ते उज्ज्याकची निवोसून घालचे तसले शक्ती कोणाक की म्हळ्यारी उदकाक असा. लोहाक नाजाल्यार आमगेले हे कब्बिणू कसन म्हणटाची रॉड कसन असा ते मेल्ट करता तसले शक्ती उज्ज्याक असा. उज्ज्याक शांत करता तसले शक्ती ते उदकाक असा. आणि उदकाकिंता श्रेष्ठ कोण की म्हळ्यारी मनुष्य उद्दाची पिवन सोडता. उद्दाची त्या निमित्तानं मनुष्य श्रेष्ठ. मनुष्याकिंता श्रेष्ठ कोण की म्हळ्यारी मरण त्या मनशाकची मरण करून घालता. कित्याक म्हळ्यार मरण आयल कुडान मनशाक वैके मरण असा. त्यातून उदकाकिंता श्रेष्ठ मनुष्य आणि मनुष्याले मरण जाता आशिल्ल्या निमित्तानं मरण हे श्रेष्ठ. आणि मरणाकिंता श्रेष्ठ कोणे तरी असले म्हळ्यार त्या भक्ती म्हणून सांगले. कित्याक की म्हळ्यारी जर तो भक्ती केले म्हळ्यारी यमराजा तुलेन वैकेची त्या व्यक्तीक वापस वांचून हाडचे तसले शक्ती आस म्हळ्यारी त्या भक्तीक मात्र असा. आणि तसले एक उदाहरण तुमकां 2 कडे पळोवचेक मेळटा. एक प्रल्हाद रायाले हिरण्यकशिपून कितले त्रास दिवन कितले ताका मरणाचे तोंडांक घातल्यार वैकेची विष्णूचेर दवरील तसले भक्ती निमित्तानं कितले ताका त्रास येवो कितले मरणांतल्यान तागेले तोंडांतल्यान तो भायर आयला. ते कसले कायल की म्हळ्यार भक्ती निमित्तान. हे दादल्यांक जाले बायलांक एक थोडे सांगे. बायलांक म्हळ्यार सती सावित्री म्हणून तुमी आयकल उरताले. सत्यवान म्हणले का हक्का ते आपल्या बामणाक रक्षण करची कितेरी तिणे ज्येष्ठ पौर्णिमाक आमी वटसावित्री व्रत करताची बायलांनी. कित्याक की म्हळ्यार मागेल बामणाक उत्तम आरोग्य म्हण.
तशीच हाक मरण आयलतना यमराजा तुल्यान वचून गेलो आपल्याला भक्तीनं आपल्याला बामणाक हाडून घेतली तसल व्यक्ती म्हळ्यार ती सती सावित्री म्हणून सांगतात. त्यात कोण मरणाकिंत श्रेष्ठ कसं नाही तरी असलं म्हळ्यार त्या भक्ती. आणि त्या भक्ती आईच्या दिवसाक रामनवमी दिवसाक रामाचेर कर का म्हणल्याची आईच्या दिवसाक आम्ही तुमका उपदेश करत असाची. सो सर्व ही लोकांना आईच्या दिवसाक त्या रामाला भक्ती करका. आणि कसन की म्हळ्यार आमगेलांतू उट्टू लोकांक गोत असा रामायण गोत असा महाभारत गोत असा उट्टू गोत असा. बट कसन की म्हळ्यार इम्प्लिमेंटेशन थोडे कमी. इम्प्लिमेंटेशन की म्हळ्यार गोत असा किंतु ಕೆಲವು करता ಕೆಲವು इग्नोर करताची. तांतू एक उदाहरण देऊन सांगता जाल्यार एक हॉटेला लागी एक हॉटेल आशिल्लें. त्या हॉटेलाचेर एक कसन बरयलें की म्हळ्यार तुम्ही कसने खायाचे तुम्ही कसने खावचे कडना कसने पैसे दिवका म्हणना फुल्ल फ्री कसन जाव का तुम्ही खायाचे. बट ताजे मुखार अनेक कसन बरयलें की म्हळ्यार खाल्ल नंतर थोडे लोकांक पोटात दुख चाल जाताले, थोडे लोकांक वॉमिट जाताले, थोडे लोकांक आनी कसने तरी जाताले. ताजे बद्दल आमी काळजी न्हय म्हणून सांगलें. कोणे तर हॉटेला वतावे कोणेही वचनाचे. फर्स्ट लायन बरें दिसलें, सेकंड लायन पळयले नंतर कोणेही हॉटेलाक गेलना. तदनंतर आनेकलो एक बस आशिल्लें. त्या बसार बशिल्ले बरयलें कसन की म्हळ्यार खंयी प्रयाण करा उट्टू लोकांक फ्री म्हणून बरयलें. खंयी प्रयाण करा कशी प्रयाण करा कितले लोकांक घेवन प्रयाण करा उट्टू लोकांक फ्री म्हणून बरयलें. किंतु ताजे द्राक आनी कसन बरयलें की म्हळ्यार मदे मदे ब्रेक फेल जाता उरता ताजे जबाबदारी ना म्हणून सांगलें. फ्री बरयलें बट ब्रेक फेल जालें म्हळ्यार फाल्याक कसन तरी एक्सिडेंट जावे तर मरण वचेत. सो गरीब आशिल्ली व्यक्ती वैकेची खिशान पयशे नाशिल्ली व्यक्ती वैकेची बसार चडिल ना कित्याक की म्हळ्यार ताण तशी बरयल्या म्हणून. तिसरें कसन जालें की म्हळ्यार एक नर्सिंग होम आशिल्लें. त्या नर्सिंग होमा येद्रा कसन बरयलें की म्हळ्यार कोणेय या कशी तुमगेलें आरोग्य उरो कॅन्सर उरो हार्ट अटॅक उरो कसने उरो कसने औषधाक कसने रोगाक तुमकां हांगा आमी विनाशुल्क टोटली फ्री तुमकां हांगा आमी ऑपरेट करेत. आनी कसने तुमगेले ऑपरेशन की कसने उट्टूची स्कॅनिंग की उट्टू करतात किंतु तुमगेल्या प्राणाची जबाबदारी ना म्हणून सांगता. सो गरीब आशिल्ली व्यक्ती वैकेची त्या नर्सिंग होमाक गेलना. म्हळ्यार त्या हॉटेलाचे फर्स्ट लायन पळयलें ते बरें दिसलें, सेकंड लायन कडेन पालन केलें. असल हाकांत हांव हॉटेलांत प्रवेश करना, पोटात दूख जातालें ना फाल्यां म्हाका मरण येतालें, ब्रेक फेल जालें, हांव असल बसार हांवें चडचें न्हय म्हणून सांगलें. हो मारया म्हागेल्या प्राणाची गॅरंटी दिना, हागेल हॉस्पिटला हांव वचून कसं करचें म्हणून तो हॉस्पिटला वयके गेलना. म्हळ्यार हे उट्टू पालन केलें. वन सायड आमी पालन केलें, आनीक सायड देशांतू उट्टू कडेन बरयल्लें आसा की मद्यपान पी नाकाची, सोर पी नाकाची, सिगरेट मार नाकाची, गुटखा खाय नाकाची. ताच्यान तुकाही वायट जाता, कुटुंबाकय वायट जाता म्हणून वेळोवेळी बरयल्यार वयकेची ते बरयल्यार वयकेच त्याची खायत आसाचे आमी. सो हे दोन तरेचे आमगेले इम्प्लिमेंटेशन. एक सायड पळोवंक न्हू सोडत आसा, वायट आसा करचें न्हय म्हणून सोडत आसा. आनीक सायड बरयल्लें आसा तुगेल्या प्राणाक हानिकर आसा, हे खावची न्हय म्हणून सांगल्यार वयकेची दिवसाची आमी ताजे बद्दलची व्यसनीभूत जावन घेवन वता आसाची. ते तुमी मान्य केले, हे मान्य करतानाची. सो अशीची आमगेलो मनुष्य स्वभाव अशी जाल्लो आसा. संपूर्ण देशांतू उट्टू कडेन एक टायप आचरणेक आमी हाडतानाची. थंय कशी तुमी आचरणेक हाडले ना मार्या थंय हांव हॉटेलांक खाल्लें म्हळ्यार म्हागेल्या प्राणाक वायट जाता म्हणून तुमी खावचें गेलें ना. बसार गेले म्हागेलो प्राण वता म्हळ्यार कितें तुमी चडील ना. हॉस्पिटलाक गेल्यार म्हागेलो प्राण वता म्हळ्यार कितें ना. हांगा प्राण वता म्हणून बरोवन सांगल्यार वयकेची वापस ते खाता आसात. सो असले दोन तरेचे आमगेले इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें आसा. हे केन्ना पर्यंत चेंज जायना तेन्ना पर्यंत आमी मुखार वचूंक जायना. तातूंत रामाले केलो पालन करताची, केलो पालन करचें जायना. केलो कशी करताची म्हळ्यार उठू रामाले हे किंतु आनीकची वैमनस्य कुटुंबांतू बाकी उठू गुण बरे आसा
ಬರೇ ದಾನ करता बरे आणि कसकी करता किंतु ಕೆಲವು विषयांत मात्र आनिकची चेंज जालना सो असले मस्त रीतीचे चेंजीस आमकां पळोवचेक मेळटा चड समय आमी घेनाची रामाले जन्मोत्सवाचे मुहूर्त लागीं आयिल्ले निमित्तान हांगाची आमी प्रवचनाचे अंत्य करका पडटले किंतु मुखावेल दिवसांतू आमी कसकसाने प्रवचन रुपार तुमगेले येद्रा सांगता आसाची त्या उठूची ऑडियो व्हिडिओ रुपारी फाल्यां तुमकां आदर्श धामाक पळोवचेक तुमकां मेळटा तसलेची स्क्रिप्ट रेडी जित्वाद्याध्वनि भार्गवं मुरगात् सीता समेत तत्पुरं लक्ष्मीर्यस्य परिग्रह कमलभो सोनुर्गरुत्मानृता पौत्रश्चन्द्र विभूषण सुरगुरो शेषश्च शय्यासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणाः यस्य प्रभो सेवका सत्रैलोक्य कुटुम्बपालनपरः कुर्वन्तु सदा मङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रियस्मरामि मुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त श्रीरामजन्मो बालकारोहण मुहूर्तमस्तु श्रीरामजन्मोत्सव मुहूर्तमस्तु मेघादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयः तद्देवता सद्गणाः मासाब्दार्तवस्तदैव दिवसः सन्ध्यास्तथा रात्रयो सर्वे स्थावर जङ्गमा प्रतिदिनम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्त्वा श्रीरामचन्द्रस्य रोहणमुहूर्तमस्तु श्री गणेशाय नमः अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकऋषिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुच्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्धनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाणपाणिन्नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातो माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्ये विश्वामित्रः प्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं तौ मित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु करध्वंसी नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः कटिपातो सक्थिने हनुमत्प्रभुः ऊरोरघोत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः
पादविभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिराय सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलं व्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामन्नाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाख्यौ चीरकृष्णाजिनाभरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुपदां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेत्तान्नो रघोत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विजुष्पृषा वक्षया सुखनिसङ्गसङ्गिणौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावकृतः पथि सदैव गच्छतां सन्नद्धः कवची खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सरोक्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्ययो रघोत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माख्यं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसात्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं चरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं वरतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति विरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।
आता रामचंद्र देवाला हांगा जन्मोत्सवाचे कार्य घडील आसा. सर्व लोकांक पाळण्यान तूं आशिल्लें तसलें बालरामाक पळयत तसलो अवकाश आसा. आता वापस स्वाम्यान उलोवचें कारण कशें की म्हळ्यार प्रति वर्ष रामनवमी दिवसाक स्वाम्यान रामाले मंत्राचे उपदेश करच उरता. मुहूर्त लागीं आशिल्ल्या निमित्तान मुहूर्ताचे कार्यक्रम आमी पयलीं करून घेतिल्लो आसा. तशीच अनेक महत्वाचे विशय कसन की म्हळ्यार औंदू वर्ष पर्तगाळी मठांतू पुनः म्हळ्यार एक 4-5 वर्ष जाल्ले सर्व लोकांक गोत आसा पर्तगाळी मठांतू एक पाठशाला चलत आशिल्ले. किंतु मध्य थोडे स्थगीत जाले. चौडवान येवचे थंय जास्त नाशिल्ले. किंतु वापस आता इतलो व्हड भव्य वास्तू निर्माण केलेलं कारण कसन की म्हळ्यार मठांत वापस पाठशाला हांगा निर्माण जावका, पाठशाला चलत उरका, विद्यार्थी हांगा येता उरका. कशें की म्हळ्यार मठ म्हणून घेवका म्हळ्यार मठ छात्रादी निलय म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार खंयचे छात्र खंय उरताची ते मठ म्हणून घेता. आनी आमगेले ह्या पर्तगाळी मठ म्हणून घेवका जाल्यार हांगा छात्र विद्यार्थी वर्ग हांगा उरलो म्हळ्यार ते मठ म्हणून घेता. त्या निमित्तान ते वेवस्था आमी वापस आरंभ करून घेवन मुकाविले जून 24 तारीख तुलेन ज्येष्ठ मासाचे शुद्ध दशमी तुलेन वापस हे पर्तगाळी मठांतू 14 विद्यार्थी हांगा खेळचे की तांणी पाठ घेवचे की तुमकां वापस पळोवचेक मेळटा. आनी हे संदर्भारी जीवोत्तम विद्यापीठ म्हणून घेवन आमी हाका हे एक संस्थेक नाजाल्यार आमगेल्या हे पाठशालेक आमी नामकरण केल्लें आसा. मुखावेल दिवसांतू सर्व ही समाज बांधवांनी तांणी सहकार करचे, विद्यार्थी वर्ग हाजे उपयोग घेवचे आनी हाजे निमित्तान आमगेले समाजाक एक बरे विद्वान चौडूं मेळचे तसले एक अवकाश हे विद्यापीठांतल्यान निर्माण करका म्हणून आमी संकल्प केले. त्या निमित्तान समाज बांधवांक वेळोवेळी तांकां मार्गदर्शन की नाजाल्यार वैदिक वर्गां कडच्यान तांकां सूचन की नाजाल्यार मठांत कशी उरका, आमी कशी धार्मीक आचरण करका, हे सर्व ही ते चौडवां निमित्तान तांकां ते शिक्षण दिवन समाजान ते प्रचार करका म्हणून घेवन आमी विचार दवरिल्लो आसा. त्या निमित्तान आमकां समाज बांधवालेही सहकार लागता, विद्यार्थी वर्गालेही सहकार लागता. त्या निमित्तान मात्र आमगेले हे विद्यापीठ चलोवचेक आमकां जातालें. आनी आमी चड समय घेनाची. रामदेवाले पूज आसा, संध्याकाळीन रथारोहण आसा. आतां आमी कशी सांगताची तशी 3 पंथां तुमी सर्व लोकांना सांगचे. आमी ऑलरेडी ताजे बद्दल तुमकां गोत आसा. तरी आयच्या दिसाक रामनवमी निमित्तान गुरुले मुखात तुलेन आमी सांगता म्हळ्यार आमी एक पंथ सांगताची, तुमी एक पंथा सांगची तशी वेवस्था दवरून घेतिल्ली आसा. म्हळ्यार श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम. हे आयच्या दिवसाक उपदेशू तुमकां सर्व लोकांक प्राप्त जाल्लो आसा. मुखावेल दिवसांतू निरंतर जावन घेवन रामाले हे मंत्र उपासन केले निमित्तान तुमगेल जिवनांतू कसने कष्ट नाजाल्यार कसने तोंदर असल्यार ते सर्व ही निवारण जावो म्हणून घेवन रामदेवालेगी प्रार्थना करीत आमगेले 2 शब्द आमी हांगाची मंगल करताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. सगळ्यांनी सगळ्याक महाप्रसाद आसतलो. तुमी लायनीन वचून थंय पयलीं वचून करचे आनी त्या नंतर जी भरली जाल्यार दुसरी लायनीक तुमी रावचे. पूण सगळ्यांकच आतां दनपारांचे जेवणाचो नैवेद्य तुमकां आसा. तुमी सगळ्यांनी जेवण करचें. सांजचो रथारोहण आसा आनी कुशावती न्हंयचे देगेचेर माटो घाल्लो आसा. थंय तुमकां सगळी जेवणाची सगळी वेवस्था आहा. सगळ्यांनी शांततेन वचून हे आपलेंच घर तशी धरून सावकाश तुमी ते वचून जेवण ग्रहण करचें अशें तुमचे लागीं मागता. आनी 5 वरांचेर हांगा
आमचे रथारोहण जातलें. तुम्ही सगळ्यांनी वरची प्रांगणां विशालच्या प्रांगणाक आसा त्या प्रांगणाक सगळ्यांनी शांततेन येवन थंय रथारोहणाक उबे रावचें आनी स्वाम्याचें आशिर्वचन किंवा तें जे पळय आमचे फळां हे ते देवाचे येतात ते तुमी बरे तरेन घेवची. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक.
ಹರಿಕಥೆ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಲಿರಬೇಕು. ವಿರುಕುತಿ ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆ ಬೇಕು, ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು, ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ, ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು, ವಿಷಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ. ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ. ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ, ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ. ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ, ರಾಮ ತಾರಕವ ಅರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ. ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ, ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ. ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ, ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ನೇಮದಿಂದ ಸೇರಿಸುವ ಮಹಿಮರ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ, ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ.
ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेयपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये श्रीरामनामामृतलेखयज्ञं गौडाख्यसारस्वतविप्रवर्यैः कृतं तु यत्प्रेरणया पवित्रं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम्
सद्विद्येयैयो योगिवर्या सद्विद्येयैयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा वीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतತ युक्तिया नीडुता भूसुरनाथ विरक्तिया बेळसु विषयदि सतತ भक्तिया ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र नंद तीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नंद तीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नाद वेदरत सद्गुण सांद्र मोद विठलन तयति गणचंद्र विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश
विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा सत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् 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 कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा